निमाण्या नोवेनाचो दीस आयज आनी आयचो विशय संवसार मनीस कुळाची एक फामील. देवान संवसार मोगान रचला आनी मनशाच्या आदीन केला. ह्या संवसाराचें नश्ट करूंक न्हय. हें पर्यावरण आमकां दिलां. शितोड वारें, हिरवीं झाडां, दोंगर, शेतां, नदी हें सगळें देवाचें आमकां एक देणें. पूण आयज काल मनीस आपस्वार्थी जाला आनी ह्या आपस्वार्थाक लागून ह्या देवान दिल्ल्या संवसाराचेर, पर्यावरणाचेर जायतें अदृश्ट आमी करता. आयज कितें भाशेन आमी वावरुया ह्या देवान दिल्ल्या देण्याचेर, एक मनीस कुलाचो घोराबो कसो हाची आमी सुरक्षा करूंक, मोगान सांबाळूंक आमच्या आदल्यांनी फावो केला. तेच भाशेन आमी आमचे फुडले पिळगेक आमी एक देणें कशें मोगाचें सृश्टी सांबाळून तांकां आमी तें दिवंक. आयची मिसाची इंतेसांवां दिनवासनेचे मीस भेटयतात जेनी डायस कुंकोळी थावन. फामिलीक बरी भलायकी मागूंक भेटयता स्टीफन पिंटो हैदराबाद थावन. ट्रेसी कॅन्सर पिडेंतले पेकोणी मेवल्यान दिनवासूंक भेटयता रिता आफोन्सो सांत इस्तेव थावन. यादनिकाक येवकार दितना आमी सगळीं उबी रावन सुरवातेचें गीत गावुया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी.
आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्यांचो एकूट तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्यानो सगल्यांक तुमकां मान्यवंत आग्नेलाक सांताचो मान मागूंक ह्या नोवेनान भाग घेवंक माये मोगाचो येवकार. आयज नोवेनाच्या 9व्या दिसाचो विशय संवसार मनीसकुळाची एक फामील. ह्या नोवेनाच्या दिसांनी आमचो मुखेल विशय मान्यवंत आग्नेल गोराब्यांनी क्रिस्ताचें आसणे अणभवूंक आमकां नमुणो. ह्या पवित्र मिसान वांटो घेतना आमी मान्यवंत आग्नेलाचे मोजतीन आख्खे मनीसकूळ सगळीं आमी एकाच देवाचीं भुरगीं. सर्गीच्या बापाक भेदभाव कांयच ना, तर आमी एक फामील कशी एकामेकाच्या मोगान एकामेकाक बरें आवंडिवन खुशालकायेन जिवंक प्रयत्न करूं म्हूण ह्या मिसांत मागुया. वांगडाच प्रितीच्यानो आयज अखेरीत भाशेन दीस भेटयला पर्यावरणा पासत वावरोंक आनी आमी मागोंक. आमकीच हें पर्यावरण सांबाळूंक म्हणटा ते भाशेन आमची चांट मारूंक. ह्या वेळार ह्या पर्यावरणा पासत मागतना जायते फावटीक आमी पर्यावरणाचो एनवायरमेंटाचो सांबाळ करूंक ना. ह्या आनी दुसऱ्या चुकीचो उगडास करून बोगसणे मागोंक म्हणुया. अंपातकी सुरपविदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणानो मुजगुनी हांव उचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान अमुचो अपराध अमुचो अपराध अमुचो बोबोड अपराध. हे पासत मागीर सुदान सांकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक तुमकां बाबा भयणानो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोद करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुरपदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणच्या जिविताक पावूं. आमेन. Soumia, Kaglutko, Soumia, Kaglutko, Soumia, Kaglutko, Soumia, Kaglutko, Krista, Kaglutko, Krista, Kaglutko, Krista, Kaglutko, Krista, Kaglutko, Soumia, Kaglutko, Soumia, Kaglutko, Soumia, Kaglutko, Soumia, Kaglutko. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या देवा, तूं सगळ्या देणांचो रचणार आनी दोनी तुज्या असल्या दुन्याची सेवा करची म्हटल्यार आमचें पूर्ण सूख सासवंत सूख देखून या बागेंत खाडार आमी तुजी भुरगीं हेंच तुका बलिदान भेटयता. हें आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येता आनी राजोत चलयता देवा सासनाच्या सासनान. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. जुदा आनी जेरुसाल्या विशीं इसायासाक आमोजाच्या पुताक फावो जाल्लें दर्शन ह्या फुडें सर्वेस्पराच्या मंदिराचो पर्वत सगळ्या पर्वतां वयर सरतलो आनी सगळ्या दोंगरां वयर उबारलेलो आसतलो. सगळीं राष्ट्रां ताची शीं चडून वेतलीं.
इस्पा भायर पोरजात आशेशीं येतल्यो आनी त्यो अशें म्हणटल्यो, येयात सर्वेस्पराच्या पर्वतार चडुया, जाकोबाच्या देवाच्या मंदिरांत वचुया. तो आमकां आपल्यो वाटो शिकयतलो आनी आमी ताच्या वाटांनी चलूंक पावतल्यो. कित्याक सियोनांतावन येतली समूर्त आनी जेरुसलेतावन सर्वेस्पराचें उतर. राष्ट्रां वयर तो राजवट चलयतलो आनी जायत्या राष्ट्रांची नीत करतलो. ही राष्ट्रां आपल्यो तरवारी मोडून नांगोर करतलीं आनी आपले भाले मोडून कोयत्यो करतलीं. एक राष्ट्र दुसऱ्या राष्ट्राचेर आपली तरवार उबारची ना. ह्या फुडें झुजाची तयारी कोणूच करचो ना. देवाचें उतर हें, देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्पराच्या घरा संतोसान वचुया. सर्वेस्पराच्या घरा संतोसान वचुया. सर्वेस्पराच्या घरा वचुया. ही उतरां म्हज्या कानार पडटूच. केदो व्हड संतोस म्हाका भोगलो. जबाब, सर्वेस्पराच्या घरा संतोसान वचुया. आमी पावल्यां जेरुसाल्या, तुज्या दारवंट्यांचेर आमचीं पावलां. तुजे भितर रिगले आमचे पांय. आमचो जबाब, सर्वेस्पराच्या घरा संतोसान वचुया. मजबूत एकेच बांदावळीचें अशें बांदून काडलां आमचें जेरुसालें. थंयसर कुळां चडून येतात, सर्वेस्पराचीं कुळां तीं. आमचो जबाब, सर्वेस्पराच्या घरा संतोसान वचुया. सगळींच म्हजीं भाव भयण आनी इश्ट देखून अशें मागतां, शांती तुका. सर्वेस्पर आमचो देव हांगा तिकाण करून आसा, देखून तुका बरें मागता. आमचो जबाब, सर्वेस्पराच्या घरा संतोसान वचुया. शुभ वर्तमानाक आमी सगळीं उबी रावया. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Gesù guardate cevetace guate rapkanga. Jesus soldane rostota, soldacia rostia ramkanga. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसू. तुमचे सोबे आसू. लुका परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Moima tuka somia. जेजून फारिसेवाक सांगलें, कोण एकलो एक ग्रेस्त मनीस आसलो. तो तांबडी आनी नाजूक आंगोस्टां न्हेसतालो आनी दिसाच्या दिसा व्हडल्या धोबाज्यान बरीं बरीं जेवणां करीत आसलो. आनी लाजार नांवाचो एक भिकारी सगलोच चवनांनी भरून ताच्या दरवट्याशी पडून आसतालो. ग्रेस्ताच्या मेजा वेले पडटा तें खावूंक आपलें पोट भरूंक तो आशेतालो. सुणी लेगून येवन ताची चवनां लेवतालीं.
मागीर जालें तें हें तो भिकारी मेलो आनी देवदूतांनी ताका अब्रामाच्या गोपांत व्हरून दवरलो. तो ग्रेसूय मनीस मेलो आनी ताकाय व्हरून पुरलो. एमकोणांत 8वी भोगता आसतना आपले दोळे उबारून अब्रामाक आनी ताच्या गोपांत आसलोल्या लाजाराक ताणें पयस स्थान देखलें आनी अशी बोब मारली, अब्राहम बापा म्हजे चुरचुरेक दवर. आनी आपल्या बोटाची थेंबी उदकांत बुडोवन म्हजी जीब तोंडाकूच लाजाराक धाड, कित्याक ह्या उजव्यांत हांव बारीन व्हळवळटा. आनी अब्रामान म्हळें, पुता म्हज्या, तुज्या जिवितांत जितलें तुवें सूख भोगलें तितलें लाजारान दूख सोंसलें म्हूण उगरास कोर. म्हणटूच आतां ताका भुजवण मेळटा आनी तूं दोगताय. तितलेंच न्हय, कोणांगातान तुमचेशी वचूंक सोदीत जाल्यार तांच्यान जायना न्हय म्हूण थंय तान हांगा येवंक जायना, कित्याक आमची आनी तुमचे मदें मोठें व्हडलें पाताल तिरायलेलीं आसा. तेन्ना ताणें म्हळें, तशें जाल्यार बापा, ताका म्हज्या बापाच्या घरांत धाड म्हूण तुजे लागीं प्रार्थून मागता. तर म्हाका 5 भाव आसात, तेवूय हे व्हडव्हडल्याचे सुवातेर येना जावंक ताणें तांकां शिडकावचें. पूण अब्रामान ताका सांगलें, तांकां मोजस आनी प्रवादी आसात, तांचें ताणें आयकुचें. ताणें म्हळें, तशें न्हय अब्राहम बापा, मेल्ल्यांतलो कोणूय ताचेशी वचत जाल्यार ते मन बदलतले. शेकी अब्रामान ताका सांगलें, मोजेसाचें आनी प्रवाद्याचें तें आयकनात जाल्यार मेल्ल्यांतलो कोणूय जिवन जाल्या लेगून तांच्या मनांत सोत रिगचें ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमानी Wakani Duka Christa. बाबा भयणानो, संवसार मनशा कुडाची फामील वर्ल्ड ह्युमन फॅमिली हो विशय आमी घेतना आयज पर्यावरण हो आमी आमच्या मुखार दवरता. हो विशय आमी दवरता आनी पर्यावरणा पासत एनवायरमेंटा पासत आमी मागता. तो प्रितीच्यानो आमी किरीत भाशेन ह्या वेळार नियाड करुया. कोणा भाशेन देवान संवसार रचलो आनी संवसार सोबीत सुंदर देवान रचून मनशाक ह्या संवसाराचो ताणें अधिकारी केलो. आनी भाशेन ह्या संवसाराचें रूप बदलूंक, ह्या संवसाराचें बरेंपण फुडें व्हरूंक आनी अदिकूय सुदरावणी करूंक मनशाच्या थाब्यान हो अधिकार दिलो. तर प्रितीच्यानो, आयज आमी कितें पळयता, ह्या दिसांनी आमकां पावस पडलेलो दिश्टी पडटा. द एनवायरमेंट इज चेंजींग अशें आमी म्हणटा. जे दीस जून जुलयाचे आसा ते भाशेन हे ऑक्टोबर नोव्हेंबराचे दीस जावंक लागल्या. आनी एक कोण खारान, जशे व्हडले सायंटिस्ट म्हणटा, न्हय जाल्यार दुसरो कोणूच, फकत मनीस ताचो जबाबदारी जावन आसा. तर प्रितीच्या भाव भयणानो, हे हाचेर आमी जेन्ना नियाड कोत्तना आमी कशें ताचे जबाबदारी जाता तें पळोवंक आमकां चड गरजेचें. आयज घडयेक आमी आमची शेतां भाटां कशीं सांबाळल्या, खऱ्यांनीच जे भाशेन आमकां दिलेली ताचो परामोस आमी केला, ती आमी ती पाडूक करून सोडल्या, पाड ती जालेली आसात. दुसरे सुवातेर म्हणटा ते भाशेन आमकां देवान रानां दिलेलीं,
आयज ह्या राना वनाचें आमी कितें केलां, कसो ताचो सांबाळ केला. जायते पावट घडी म्हणत हांव म्हज्यान तें कितें करूंक जाता, हांव ताचो अधिकारी न्हय, ताचो अधिकारी जावन आसा सरकार. प्रितीच्यानो हांवें ताचेर कितलो निशेध मारला. ओ दुसरे भाशेन म्हाजे हांव म्हणत घडीक हांवें एकूय झाड कातरूंक ना, तरी आसतना जो झाड कातुता ताका कितलो तुवें समाधान केला. प्रितीच्या बाबा भयणानो, हें देवान दिलेलें सोबीत सुंदर वातावरण आयज आमच्या पुर्वजांनी आमकां दिलां आनी आमी हे आमचे फुडले पिळगेक तें म्हणटा भशेन तें पावोवंक जाय. म्हणटा वी हॅव गॉट टू ट्रान्सफर इट टू देम. लायक इज अ बॅटन म्हणटा ते रिले रेस जे आमी धांवता आमच्या पुर्वजां कडल्यान घेतलेलें तेहून अदीक सुदरावन तें आमी भुरग्यां कडेन दिवंक जाय. जसो एक धांवपी आपल्या हातान ती बोडी घेतकच आनीक नेटान धांवता, तो ताच्या हातान पडटकच अदीक नेटान धांवता आनी तो सारकोच नेटान धांवन पयलो येता. ते भशेन आमचें जिवीत जावंक जाय आसलें ह्या पर्यावरणा सवें. जशें आमच्या पुर्वजांनी आमकां दिलेलें तें अदिकूय सुदरावन आयज आमच्या भुरग्या बाळांक आमी दिवंक जाय आसलें. तर आमी कोणा भाशेन आयज हें वातावरण आमच्या भुरग्या बाळांक फावयतांक जाय. तर प्रितीच्या भाव भयणानो, हाचेर आमी आयज खोल नियाड करून आमच्याच अंतस्करणान भितर सरून म्हजी जबाबदारी ह्या पर्यावरणा सवें आमी करूंक जाय. जरी तर हें देवान दिलेलें स्वयं इतलें सोबीत सुंदर, हाचो जरी तर हांव सांबाळ करिना, हाचो तर हांव मोग करिना, हांवें कशे भाशेन म्हणूंक जाता म्हज्या देवाचो हांव मोग करता. ही सगळीं जावन आसा देवाची रुपणी, जावं ती फुलां, जावं ती सुकणीं, जावं ती जानवरां, जावन आसा एक मनशां, ही सगळीं जावन आसा देवाची रुपणी. हे सोबीत सुंदर दोंगर सागर आमकां देवान दिल्या, तें सगळें जावन आसा देवाचें. आनी जरी तर हें देवान दिलेलें आमी बरे भाशेन ताचो सांबाळ करिना, ताचो मोग करिना, प्रितीच्या भाव भयणानो, खरेंच आमचें सवें देवाचो मोग पूर्णपणी ना. फादर आग्नेल आमी पळयता जेन्ना तो जियेतालो ताका सगळ्याचो म्हणटा ते भशेन मोग आसलो. आनी अशें म्हणटा एक दीस खंय हांगासरूच आमच्या दोंगरा सकयल खंय आंबे आसले आनी शेजारच्या लोकांनी खंय ते आंबे रेंदाक केलेले. आनी ह्या रांद्याक कोतकूच खंय ते रेंदकार ते रेंद काडूंक आयले आनी ते म्हणसर तिका वयर चडटा म्हणून तांकां जायना जालें. सगळींच उण्णां भरलेलीं. आनी पाद आग्नेलान कितें केलें, तांकां सांगलें तुमी वचात आनी फाल्यां या, ही सगळीं हातियारां तुमची आंबे काडपाची घेवन तुमी फाल्यां यात. आनी खंय देवाच्या फुड्यान गेलो, सांती साक्रामेंता फुड्यान खंय बसलो, मागलें. आनी खरेंच दुसरे दिसा ते आंबेकार आयले जाल्यार सगळीं उण्णां देंवन सकयल गेलीं. आनी तांणी आंबे काडून आपणाचें जिवन पसंद तांणी करूंक फुडलें पावल तांणी मारलें. ह्या वेळार पाद आग्नेल भावान तांकां सांगताले आडात डिटी मारात ताचेर, काबार करात तांकां आनी सोडात. ना प्रितीच्या भाव भयणानो, पळयात कोण भाशेन पाद आग्नेल जरी तर आपणा कडेन पोरशी करूंक जायना जाल्यार मागण्यांतल्यान देवा कडेन जें कितें करूंक जाता तें तो करून घेवंक लागलो. प्रितीच्यानो, जेन्ना हें वातावरण जायते पावट आमच्या हातान ना, आमी कितलो उजवाड जे देश कारबारी आहा तांचेर घाल म्हूण देवा कडेन मागता. दुबाविणें आमचो थाडो आमी उखलूंक जाय आनी थाडो उखलून आमी जाता तितलो प्रयत्न करून म्हणटा ते भाशेन बंद करूंक जाय. आनी जरी तर हेंवूय आमचे कडेन घडना जाल्यार देवा कडेन मागण्यांनी घालून ह्या मनशाची आमी मनां बदलूंक जाय. आनी हें आयज आमकां करचें, आयज आमकां जबाबदारीचें काम आसा. तर प्रितीच्या भाव भयणानो, खरेंच आयज जेन्ना हे आयज आमकां हो दीस देवान दिला, हे सगळें खंयसान सुरू जातात, एके फामिलींतल्यान. संवसार जावन आसा एक मनीस कुळाची फामील. आनी खरेंच ही सगळ्यांक दुसऱ्यांक मेळपाक बरे भाशेन द वर्ल्ड इज अ विलेज इट हॅज बिकम, अशें इंग्लीश भाशेन ताका एक म्हणटा. ती आमी म्हणटा ते पळय खंय तें कितेंय जावं, म्हज्याच घराक न्हय तेंकून आसा जाल्यार हांव बेजार जाता अशें न्हय. खंय कितेंय जावं, या म्हज्या वाड्यान म्हज्या गांवानूच न्हय, म्हज्या गोंयांच न्हय, हांव वेता थंयसर म्हाका कितें दिश्टी पडलें जाल्यार हांवें म्हजें पावल थंयसर मारूंकूच जाय, म्हजो थाळो थंयसर हांवें उखलूंकूच जाय, म्हजे कडेन घडटा तो प्रयत्न करून तें हांवें बंद करूंक जाय. दुसरे सुवातेर आमकां एक बरी कथा मेवता आमच्या लाजार भावाची. आनी लाजार भाव आमी पळयता कितें एक मोठो मनीस जरी व्हडली जेवणां करता जाल्यार लाजार भाव आमचो वळवळटा. आनी थंयसर आमकां आनीकूय ह्या पर्यावरणाचेर आमकां दिश्टी पडटा. आनी कितें प्रितीच्या भाव भयणानो, जशीं आयज आमची सगळीं खोमसांवां जातात, धरून आमचे सगळे साक्रामेंत आमी म्हणटा,
बातिज्म जावं कम्युनियन जावं क्रिस्म जावं काजार जावं म्हणटा ते भशेन आमचे बॅप्टिझम बर्थडे जावं केदी खोमसामा आमी करता आनी ह्या सोमेर कितलें जेवण आमी थंयसर पिड्यार करता जाल्यार असले लाजार भाव आमचे कितले आमच्या मदेकात आयज वळवळटा. तर प्रितीच्या भाव भयणानो खऱ्यांनीच ही व्हडली जेवणां येदी व्हडली करची आमकां गरज आसा. आनी हांव काल म्हणटा ते भशेन एक फेसबुकार एक म्हणटा ते भशेन पोस्ट पळयतालो. थंयसर एकलो भाव जाका आमी जायते फावट गांठी म्हणटा पिस्कुरी आंगरवाली घालून बोश्यो तांणी सोडलेल्यो त्या बोशांतले तो म्हणटा ते पेपर प्लेट्स तो पुंजावन आपणाचे जेवणाचे थाट तयार करतात. प्रितीच्या भाव भयणांनो जायते मनीस जेयले उपरांत ह्या भावाक ही धांवन कोटे लोकांनी आडां चिवलेली जावं ती चिकनाची आनी दुसरी ती खावन तो बाबडो पोट भरता. आमी जायते फावटी अशेंच म्हणटा ते भशेन वातावरण हें जेवण काडून भायर उडोवन वातावरणूय पिड्यार करता आनी खरेंच आमचें मनीस संयमाचें वातावरण जरी तर गरीबसाणीचें तें चड वाडलेलें आसा ताची आमी दुर्दशा करून सोडटा. प्रितीच्यानो खरेंनीच हाचेरूय आमी लक्ष घालूंक जाय. जायते फावटी आनी दुसरें आमी दोर घरांनी घडी तर आमी म्हणटले आमी पाटयो करिना फादर आमकां कित्याक तें तूं सांगताय. आयज आमी हेणें तेणें भोंवन पळयलें जाल्यार कितें आमकां दिश्टी पडटा. सगळे लोक भरतात जेवण पोतयांनी काडून अशें शेवटितात आनी थंयसर पोतयांची म्हणटा ते भाशेन रास पडटा. थंयसर सुणी येतात थंयसर म्हणटा ते खावडे येतात आनी सगळे मेळ तो आमकां आख्खें गोंयभर एक संसडो कसो दिसूंक लागला. कित्याक प्रितीच्या भाव भयणांनो आमकां कित्याक मन ना. जरी तर हांव म्हजें घर सांबाळूंक सोदतां जाल्यार हांवें दुसऱ्याचें घर हांवें मेडें करूंक जायना. हांव म्हजो गांव म्हजो वाडो म्हजो शेजार सामारी हांव निवड दवरतां जाल्यार हांवें तें म्हजो घरांतलो काडून मेळ हांवें दुसरे कडेन घालूंक जायना. वचात परदेसान आनी पळयात कोण भाशेन ती आवय बापूय म्हणटा ते भाशेन आपल्या भुरग्यांक ल्हानपणीसान जरी तर एक चॉकलेट खाली जाल्यार त्याचे रॅपर्स काडून बॉल्सान घालून हाडून फावो ती सुवातेर घालूंक ते शिकयता. जेवण जरी तर ती सुबेज करिनात व्हडलीं जेवणां ती करिनात पूण केन्नाय सुबेज जालें जाल्यार तेवूय म्हणटा ते भाशेन रिसायकलिंगाक ते धाडटात आनी आपणाक उणें करून फावो तितलें जेवन अर्दें मायज ते गरिबांक दितात. आनी जायते फावट गरीब असले आमचे देश हो भारत हे उणें करून पयशे आमकां धाडटात आनी आमी हांगासर तें घेतले उपरांत तांच्या पयशांचेर घोडी इगोर्जो इस्कॉलां बांदल्या उपरांत म्हणटा ते भाशेन आम कडेन आसलेले पयशे ह्या जेवणाक म्हणून ती जेवणां पिड्यार करून देवाक आनी ह्या गरीब भाव भयणांक आमी अपमान करता. प्रितीच्या भाव भयणांनो खरेंनीच हो संवसार आमकां मनशा कुळाची फामील जाल्यार न्हूच फकत म्हजे फामिलीचें हांवें चिंतचें बगो सगळ्यांचे भोंवतणी आजू बाजू म्हज्या भोंवता जी येतात त्या भावा भयणाचें बरें करचें. तर आयज हेंच करूंक आमचो फादर आग्नेल भाव आमकां आपयता. आयज ताची सुचना आमी घेवया आनी खरेंच आमचे पासत माग हें आमकां दिलेलें बरें वातावरण आमच्या भुरग्यां बाळांक पिणगेक आनी पिणगेचे पिणगेक ते पावोवंक आमी म्हणटा ते भाशेन आमचे पावल उखलूंक देवाची कृपा ताचे विनवणेंतल्यान घेवया. सगळीं उबी रावया. आमची खालती मागणी देवाक आमी उबारुया. दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जातलो. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता हांव तुका. इगोर्जेचे फुडारी पाद्री आनी धार्मीक मागण्यांचे जिवितांतल्यान जिवन जेजूक अनुभवलोले जावंक आनी संतोसान शांतीन आनी मोगान भरून देवाच्या मोगाचे शांतीचे आनी संतोषाचे गोवाय जाल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. सगल्या देश फुडाऱ्यांनी संतोषान मोगान आनी खुशालकायेन पोरजेची सेवा करूंक आनी सदांच खालतीकायेन जुल्मशाही पयस करून आपले पोरजेच्या बऱ्याक वावरूंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. सगळ्या क्रिस्तांवांनी जेजू क्रिस्ताचे खरे पाटलावदार जावन खुशालकायेन संतोषान शांतीन आनी मोगान इगोर्जेचे वांगडी जावंक
आनी तांच्या गोराब्यांनी तांणी त्याच एकवटान शांतीन आनी निस्वार्थी मोगान जियोंक वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. मान्यवंत आग्नेलाचे मोजोतीन केल्ली आमची सगळी मागणी सोम्या जेजून फळादीक करूंक आनी गोंयचे इगोर्जेची विनंती देवान मानून घेवंक ताका बेगीनच सांत परगोटू म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. पाप सायबान रोमा शारान बिस्माची परिशोध जाहीर केल्या. तिचे तयारेन आख्खी पवित्र सभा उर्बेन मिसळ जावन एकचारान आनी भागेलीपणान देवाचें राज परगोटणेचो वावर ओदीक नेटान फुडें वचूंक आनी ती परिशोध पवित्र आत्म्याच्या बळान येसस्वी जावन म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. बसुनीच्या बापा ही आमची मागणी तुका आमी ओपून दिता. दुयेंती स्विकार कर म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. Dupaco so sopor dom dobe sopta sorgar Despore aham chedana ishmora duje mukar Pormeshvorak mordana Pormeshvorak mordana Pormeshvorak mordana Pormeshvorak mordana Somestani Bedoche Somestani Bedoche म्हज्या बाबा भयणानो हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पविदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागा. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावांक सर्वेच पोर मानून घेव. मोगाल बापा तुका आमी बेदयता त्या देण्या वरवीं तुजी कोरी भोक्ती आमच्या काळजांनी वाडोव आनी सासणाच्या सुखाक आमी पावो. हे आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूची नांवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेच परताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पवित्रा सासणाच्या देवा सोर काळी सोर थाय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो मोगान आमी ताचें मरण समरूंक थाव. जिव्या बाबार्थान ताचें पुनर्जीवन पोवन परगोट्टाव. तीर बरभाशान ताचे मोहिमेवंत येण्यांक ओंत्रेकताव. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायताव. Dobaratsa sorbes porta Sorgari sosar Bolja tuja bojbovan O sorge tuka soj soj Sorbes poračej novi Jeda taka soj O sorge tuka soj soj बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उदो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची.
तेच परी जेवण जातोच ताणें खास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, तिवूय आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेज खेळात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची खालस, नव्यान सासणीक खरोडाचें रगत, पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत तें वारोत तेरें हें म्हज्या उगडासाक करात. Babartaco good porgo tuya. Tuja kursa, anay pono shevon pona vorne, tu velam kasoro ili somnia. So saracha, so bonara, amshi sorvonko. Bapa, जेच्या मोनाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो अंभोक्तीपणेन उगडास करता, हो जिविताचो वंडो सोरवणेची खाल सुखाल समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केला देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रोगो शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आके प्रतिमेचेर विस्तरलेले तुझे पवित्र सभेचे उगडास कर. फ्रांसिस आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आणि सगळे आदनीक वर्गा बरोबर तिकी प्रतिमोगान वाडोय. सगळे आमचे मेलण्या पासत आनी पिलार संस्थेचे पाद्री भावरून मरून गेल्यान तांच्याय पासत आमी मागता. पुनर्जिवंतपणाचो बरोवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणाची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टा गोटीन मेळ्ळ्या समेस्तांक तुज्या परजोडी तुमकां मावड पडूंक फाव कर. आमा समेस्तांची हांगासर एकठांय जाल्यांची मिस भेटय केल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती, तिच्या पती बायगण जुजे, बायगण धर्म दोता आनी सोर काडीन तुका मानवल्यांत ते सगळ्या भोगतां सान फ्रांसीस शेवियर, संत जेवाज आनी फादर ग्नेल तांच्या बरोबर शासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहीमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगात, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापाक सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सर्वांना राज्याची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थना आमी म्हणुया. आमच्या बापा सुगीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो एक रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणीन पडोवन दिवं नाका, पूण बायतांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर बायतांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान संस्कार आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आमच्या सर्वनारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाशान ओंत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय, सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजमोटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणे आयज तूं आमकां म्हणटा, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकोडान सांबाळ. तुजो जियेताय राजू चलयताय देवा सासनाच्या सासनांक. आमेन. सुमेची शांती सदांच तुमचे सभे आसूं. तुमची सभे एकामेकाक आसूं. मोगान जेजूची शांती दिवयात. देवाची शैली संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलत कर. देवाची शैली संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलत कर. देवाची शैली संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शरी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शरीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाच्या भाव म्हयनो जंयसर तुमी आसात थंयसरूच तुमी रावचें. आमी तुमचे मदें गत क्रिस्त प्रसाद घेवन येतले.
जी बसून आसा तांचे लागीं मागता उबी रावंक. कुमण्यां घेतल्या उपरांत तुमच्यान बसूंक येता. हे भाशेन कुमण्यां वांटूंक आमकां सोंपें जातलें. Jésus paše, ashe have, uletana, wabutana. Jésus paše, ashe mona, his moche protona. Jésus paše, sache have, desa, kina, cantevo, montace. Mocha mona cittadina, Gesù pace, asce have, uletana, wabutana. Gesù pace, asce mona, his moche protona. Caris moche, tebul koshe, mocha moka, deva kate. Chitna doshi, sopna mochi, sorgatlia soiria kade. Jesu paše, ashe have, uletana, wabutana. Jesu paše, ashe mona, his mochi protona. Mocha moga, Jesu paše. Mocha devo, sanche have, tuche koshe, moche koshe, tuches koshe tobe. Jesu paše, ashe have, uletana, wabutana. Jesu paše, ashe mona, his moche protona. येदे वेळार जेजू आमच्या काळजान भितर सरला. घडीभर जेजूक आमी अनुभवुया. ताच्या सांगाताक आमी उलोवया. इलोच वेळ आमचे दोळे आमी बंद करुया. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, ह्या संस्कारान आमी जेजूचे मांस आनी रगत घेतला. हे संस्कारलेलें जेवण आपल्या उगडासाक आमी घेवचें म्हूण ताणें आमकां फरमायलां. ह्या प्रोत्साहना वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडोय म्हूण आमी खालतेपणी तुजे लागीं मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सगलीं बसुयात. मोगाल भावां भयणो, व्हडा भावार्थान हे पवित्र जाग्यार आमी एकठवल्या. पवित्र मिसाचे भेटेन आमी वांटो घेतलो. देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ केलो. जेजूक आमच्या काळजांनी आमी शिवलो. हे मिसा वरवीं आमकां मेवलेली कृपा आमी घेवन आमच्या घरा वेता आसतना दोनूय देवान तुमकां तुमच्या जाग्यार सुरक्षीत पावोवची. तुमच्या काळजा मनान घेवन आयिल्ली मागणी मानेवंत आग्नेला वरवीं देवान तुमकां फावो करची. मानेवंत आग्नेल ओचोऱ्यांचो सागोर. जितली पावटी आमी ताका उलो मारता तितली पावटी तो आमकां पावता. तो देवा मुखार आमचे पासत प्रार्थना करीत आसा. आयज सुजाना मोंतेरो गोवा वेल्यातान आमकां अशें कळीत करूंक लायता. म्हाका एक्सिडंट जाल्लो बायक घेवन सर्विसेक वेताना म्हज्या पांयाक माल लागलोलो आनी एक घावो जाल्लो. म्हाका SMRC हॉस्पिटलान व्हेली. थंय फकत प्लास्टर घालून धाडली आनी 3 म्हयने देगून म्हज्यान चलूंक जावंक ना. उपरांत हांवें GMC हॉस्पिटलान गेली. थंय एक्सरे काडटूच म्हाका सांगलें न्यूट्रल फ्रॅक्चर जाला, म्हणजे फ्रॅक्चर जावन हाड कुशीन चोरलां. ऑपेरेशन करून स्क्रू घालचो पडटलो. माय आनी हांव व्हड भोक्त मानेवंत आग्नेलाची. म्हाका ऑपेरेशन आसा त्या दिसाक हांवें मानेवंत आग्नेलाची फोंडाची माती उदकान घालून पियेली. ऑपेरेशन दिसाक नव्यान एक्सरे काडली तेन्ना दोतोर अजाप जाले आनी सांगलें की पांयाचें हाड सारकें नॉर्मल आसा.
फ्रॅक्चरूय कांयच ना म्हजे आदले भाशेन चलूंक जाता ऑपेरेसांव करिनासतना बरी जाली देवाक दिनवासतां आनी मानिमूत आग्नेलाक बेगीन सांताचो मान फावो जावंक मागता मोगाच्या भोमिनो हो भावार्थ आमचे भयणीचो तिच्या आकांता तिच्या पिडेचे वेळार आमच्याय काळजा म्हणून जायत्यो गरजो जायते आवडे घेवन हे पवित्र जाग्यार आमी आयल्या भावार्थान उबी रावन हे नोवेनाच्या मागण्यांत वांटो घेवया उपकार मेळूंक मागणे सोर पदवेदार देवा आमच्या सर्गींच्या बाप्पा आमचे सुरवणी खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मनान आमी वळखता आनी त्याच खातीर ते वेचून काडलेल्या सेवकां उदेशी वचून हें लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशे परीन चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वाशी सेवक मानेमूत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानेवत आग्नेलाच्या बागेवन जिविताची देख आमी घेवंक पावल्या प्रमाण काळजांतान मागता तशें जाता मानेवत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनोद बरीत जिवितान बागीदार जल्म दाखोवंक उपकार तुजी गरज भावार्थान फुडें घाल एक कुणा कशी फावो कर म्हूण विनयता मान्यवंत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणे ओगणीत काकुतीच्या देवा ओगणीत काकुतीच्या देवा सोरपोट पडून पडून तुज्या पांयां सोरशी तुज्या पांयां सोरशी आमी मागता आमी मागता व्हडा विस्वासान विस्वासान तुजी खुशी तुजी खुशी आनी आमच्या बरेपणान आनी आमच्या बरेपणान उपकारतात जाल्यार उपकारता जाल्यार मान्यवंत आग्नेलाक मानेवंत आग्नेलाक सांताचो मान सांताचो मान फावो कर फावो कर आमचे पवित्र सुबेची आमची पवित्र सभेची इगोर्जेची इगोर्जेची उगड परगोटणे उदेशी उगड परगटणे उदेशी मागता मागता आमच्या सोम्या आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची नावी जेजू क्रिस्ताची नावे आमेन आमेन मोगाल पावमिनो जायतीं जाणां आमी पिडेंत कश्टवता जायतीं जाणां जी पिडेंत आसात ती कडेन ह्या जाग्यार नात भावार्थान हे पिडेवंतांच्या मागण्यांत आमी वांटो घेवया सर्वेस्परा आमच्या दोयाल आनी काकलुतसार बाप्पा आमच्यो असक्तायो सोसूंक आनी आमच्यो दुखी भोगूंक तुवें तुज्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडलोय तुजे लागीं आमी खालतीपणी मागता हे आमच्या पिडेवंत भावां भयणाचेर बोलेपणान करीत आशिर्वाद घाल तांकां कुडीची घोटाय ओतम्याचें तीरपण दुखी कोतींनी सोंसणीकाय भलायकेची पूर्णताय दी तांच्या जिवितांत तुजी शांती खरो मोग आनी बोलेपण भरपूर आसूं तांच्या कश्टां दुखांत ती तुजेर भवाट दवरूं आनी तुका ती अनुभवूं हे परी भावा भयणाच्या एकवटान ती सदांकाल जिवूं आनी संतोशान तुका वाखाणो तूं जो येताय आनी राजवो चलयताय सासनाच्या सासनांत आमेन सर्वेस्व तुमचे सव्या आसूं तुमची सवे सोर पवित्र देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो किरीत मोगाचो आशिर्वाद घालूं आमेन वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन पर्यावरणाचो मोग तुमच्या कुटुंबान सुरू करून समाजान विस्तारोवंक तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार Devotraco, porco hurnar porto, pulputra rafas, korko hoda sarko, serma faktacha, puskor no moto, miskor tada, ashbor vodeso, papa preticha, magda tushporsa. Baku yama somestanci asha alta harat soman favor tush bogda padrak nella kamcha priti bava bappa pritisha magta tush porsa Baku yama somestanci asha Alta harat soman, favor tush bogan, padrok nella kamcha, prede.